गोंय सरकाराचे सेवेत आनीक 6 IAS अधिकारी येवपाचे आसात। मंगळारा आगमू कॅडरांतले 39 अधिकाऱ्यांचो दिल्ली सावन बदल्यांचो आदेश काडलो। आता गोंयचो IAS अधिकाऱ्यांचो आंकडो 16चेर पावतलो। ते शिवाय गोंयच्या दोगा ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांची गोंयच्यान हेर राज्यांत बदली केल्या। इतले मजगती सरकारान SAGचो कार्यकारी संचालक VM प्रभुदेसायाची खेळां आनी युवा वेव्हार खात्यांत उपसंचालक म्हूण बदली केल्या। एल्विस गोमसाक SAGचो कार्यकारी संचालक केला। पर्रीकार सरकाराच्या प्रशासनाची गाडी टॉप गियरांत पडटा। पहिले पावल म्हूण गोंयच्यो IAS ऑफिसरांच्यो प्रशासनांतल्यो रित्यो सुवाती भरपाचें काम सुरू जालां। फाटल्या कितल्याशाच म्हयन्यां सावन ह्यो रित्यो सुवाती आशिल्ल्यो। वेगवेगळ्या राज्यांत आशिल्ल्या आगमू कॅडरांतल्या 6 IAS अधिकाऱ्यांच्यो गोंया खातीर बदल्यो करपाचो आदेश दिल्ली सावन काडलो। त्या राज्याच्या सेवेंतल्यान तांकां मुक्त केल्या उपरांत म्हयन्याभरांत ते गोंयांत रुजू जातले। 6 IAS अधिकाऱ्यांच्यो गोंयांत बदल्यो। DP द्विवेदी, FO हशमी, ZV सिद्दीकी, जयदेव सारंगी, मोहनलाल, मॅथ्यू सामुएल। गोंया खातीर वट्ट 18 IAS अधिकारी सँक्शन केल्ले आसात। आता मेरेन गोंयांत 10 अधिकारी आशिल्ले। 8 सुवाती रित्यो आशिल्ल्यो। नवे 6 अधिकारी आयल्या उपरांत हो आंकडो 16चेर पावतलो। तरीकय 2 सुवाती भरपाच्यो उरतात। इतले मजगती गोंयच्या एका IAS अधिकाऱ्याची गोंयच्यान अरुणाचल प्रदेशांत बदली केल्या। गोंयच्यान बदली केल्लो IAS अधिकारी तहांग तग्गूची गोंयच्यान अरुणाचल प्रदेशांत बदली। ते शिवाय गोंयच्या दोगा ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो केल्यात। PS रेड्डीची दामाव बदली, रमण मुर्तीची पॉंडिचेरी बदली। सरकारान राज्यपालांचो सचिव नीरज सेवालाची एक्सायज कमिशनर म्हणून नेमणूक केल्या। हो पदभार फाटलो थोडो तेंप स्वप्नील नायका कडेन आशिल्लो। ते भायर सेवाला कडेन IDCचो वेवस्थापकी संचालक म्हूण ताबो आसतलो। ते भायर वेंचणूक मुख्याधिकारी S कुमारस्वामी कडेन नागरी पुरवण, समाज कल्याण, कला संस्कृती, सार्वत्रिक प्रशासन आनी म्युझियमाचो ताबो दिला। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मिडिया। मडगांव नावेले मांडप हांगासर मंगळारा दनपारा जाल्ल्या एका अपघातांत 2 तरणाटे आगताक सोंपले। वॉल्तार जाल्ल्या अपघातांत ह्या दोगांच्याय मोटारसायकलीक ट्रकान जबरदस्त धपको दिलो। सोंपलो तातूंत एकलो तरणाटो धर्मापूर नावेली जाल्यार दुसरो बड्डें फातोड्डेचो। मडगांव पुलिसांनी ट्रकाच्या ड्रायव्हराक अटक केल्या। नावेली मांडपा मंगळारा एका ट्रकाचेर एका मोटरसायकलीन धपको दिल्ल्यान मोटरसायकली वेले दोगूय जण ट्रका पोंदा चिड्डून जाग्यारच सोंपले। धर्मापूर नावेले रावपी 22 वर्सांचो सादीक मनागी आनी बड्ड्या रावपी 16 वर्सांचो संघर्ष सुदेश गोवेकार ट्रका पोंदा चिड्डून जाग्यारच सोंपले। पंचनाम्या उपरांत दोनूय कुडी हॉस्पिसियोंत धाडल्यो। काल आता एक्सिडेंट जावन 1 वर जालें। आमी पुलिसीक फोन मारले, 1 नोट येवन पळयले आनी गेले मेलो म्हणून। आता पुलिसीन 1 वर जाले 2 हवालदार येयले बायक घेवन। डेड बॉडी रस्त्यार पडला, रगत पळय आनी येते वयते मनीस घुंवळ येवन पडपाक लागला हांगा। गव्हर्मेंटा कडेन मागता आसले खंय एक्सिडेंट जावं पयलीं पुलीस येवपाचें आनी व्हरपाचें। नावेलेच्यान आमचो खबराकार सावियो डायस। म्हापशें खोर्ले शिमेर कवळेकार टॉवर्सांतलो 3रे मजऱ्यावेलो फ्लॅट सोमारा सांजे चोरांनी फोडलो। दत्ताराम कुबलाची फामील ह्या फ्लॅटांत रावता। सुमार 5 लाखांच्यो वस्ती चोरांनी फारायल्यात अशें फामील सांगता। चोरांनी फ्लॅटाचे मुखेल दार फोडून आरमारींतल्यो वस्ती काडल्यो। दुसरे वटेन मडगांव कोमा विठ्ठल मंदिराची फंडपेटी फोडून चोरांनी सुमार 40,000ची कॅश फारायली। सत्येंद्र हो चलो सकाळ संक आमी डेली भायलें दार काडटा तेन्ना तो आयिल्लो उठून आनी तो आयलो तेन्ना देवळा फुडली लांबेली भांडारपेटी फोडिल्ली आनी थंय एक पायप पानो उडयल्लो आशिल्लो आनी नोटी अस्ताव्यस्त पडिल्ल्यो आशिल्ल्यो। मागीर ताणें घरा म्हटलें, घरा आमी मागीर उठले आनी कमिटी मेंबर आनी म्हाजन कोण आसा तांकां फोन करून सांगलें आनी मागीर सगळ्यो पोलिसां बी आपोवन सगळ्यो हालचाली सुरू जाल्यो। आतां की वयर थंय व्हेंटिलेटर आसा, थंय व्हेंटिलेटरां जाळयो बसयल्ल्यो आसा। त्यो जाळी एका व्हेंटिलेटराची जाळी काडली आनी थंय पड्डो सकयल त्या खुट्यां एक लांबचे लांब पड्डो बांदिल्लो आसा। थंयच्यान चड करून चोर सकयल देंवले आसत सो दुबाव। आनी नंतर देवा उत्सव मुर्ती खंय बसयता न्ही त्याचे फाटल्यान एक दार आसा, थंय एक 100ची नोट पोलिसां मेळ्ळी आनी थंयच्यान तो एकटो जाय चड चोर गेले असो अंदाज मानला। तो मी कोण प्रोफेशनल असो चोर नासतलो, पूण ल्हान भुरगो जे अर्थान ते बुरखांतल्यान तो भितर सरला आनी तांणी पड्डो लावन ते खांब्यावयल्यान सकयल देंवल्या
आणि नंतर त्यांनी बेलो दार उक्ते करून ते दारांतल्यान पसार जाले. एक अंदाज आसा एक 30-40 हजार सुमार आसतले. तोडो, गोट, काळ्या पिड्डुकाची, मोतयांची, कोयनाची, पवळ्यांची, परत गळ्यान 4-5 हार, 5-6 हार आहा, 5-6 हार आहा रावता. ते चेडवाचे लग्न आपले म्हणून हांवें ते परवा आमी लग्नाक वचपाक सोदी ना डाव कोणाचोच घेवंक शकना कित्याक कोणूच येयनासले कोणूच 5-10 भायर सरलेली शॉपार वचपाक. तेन्ना त्याच टायमार कोण तरी भितर येयली. ही आसलेली सायडीची सुद्दां. पूण तरी आसतना तेणें सिस्टमॅटिकली सारकें ओपन केलें. गॅस वेल्डिंग कितें हाडली म्हाका दिसता तेणें. दाराक सुद्दां चड कांय डॅमेज ना. ते ओपन केलें, ओग्गी गेलो आनी काडलें. कबटान सामान आसा तशें आसा. फक्त सारकें डबो काडलो तेणें. बाकीचे सगळे पयले आनी भायर सरलो तो. आनी 7-7:30 हांव पावलो पयल्यार ओपन आसा हांगा. कितल्यो वस्तू आसतल्यो? वस्तू 5,000 वयरूच आसतल्यो पूण सारकी वस्तू सारकी खबर ना. 5 लाखा वयर कसलो कडले वस्तू कसलो कडले ते खबर ना म्हाका. ते आपको मालूम है इधर कौन आया था कौन गया आपको मालूम? ये जो है सो यहाँ पर मैं तब तक मैं यहाँ पर बच्चा लोग खेल रहा था, कोई नहीं जा रहा. म्हापशें CID पुलिशेंत आशिल्ले सागर महाले ह्या कॉन्स्टेबलान सोमारा पर्रा एका हॉटेलांत आत्महत्या केली. सांजे मेरेन हॉटेलाच्या रुमाचें दार उगडना म्हूण भितर पळयलें तेन्ना तो गळफास लावन आत्महत्या केल्या म्हणपाचें कळ्ळें. मंगळारा दोडा मार्गार ताचे मूळ घरा कडेन ताचे निमणे संस्कार केले. मेळ्ळे ते म्हायती प्रमाण सागर एक बरे पैकी नाट्य कलाकार आशिल्लो. मंगळारा सागर महालेच्या कुडीचेर दोडा मार्गार ताच्या मूळ घरा कडेन निमणे संस्कार केले. म्हापशें पर्राच्या एका हॉटेलांत CIDच्या पोलीस कॉन्स्टेबल सागर महालेन गळफास घेवन जीव दिलो. आत्महत्येचें कारण मात अजून कळिल्लें ना. मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण सागर एक बऱ्यापैकी नाट्य कलाकार आनी दिग्दर्शक म्हणून वावुरतालो. तो गोंयांत आनी महाराष्ट्रांतल्या सिंधुदुर्ग जिल्ल्यांत एक नाटक कलाकार म्हणून फामाद आशिल्लो. मराठी अकादमीच्या निकत्याच जाल्ल्या नाट्य सर्तींत ताणें सादर केल्ल्या ययाती देवयानी ह्या नाटकाक पयलें इनाम फावो जाल्लें. सागराच्या फाटल्यान ताची घरकान्न आनी एक ल्हान चलो आसा. म्हापशेंच्यान आमचो खबराकार श्याम सुंदर फट्टी. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.